नमस्कार. गांवठी शेफाची कल्पना जेन्ना माझ्या मतीन आयली तेन्ना हांव शेफा म्हऱ्यान गेलो. शेफान म्हळें, शेवटी फकत एक कल्पना आसप तितक्या पुरती तें जायना. त्या कल्पनेक आमी कशी दीक आनी दिशा दाखयतले हें म्हत्वाचें. अरे काणी बसले हांगता 100 आंकडो क्रॉस केला आम्ही त्याच्या खातीर तांकां धन्यवाद म्हण बाबा. अरे हय, जांणी आमकां सबस्क्रायब केलो आनी 100चो आंकडो आमी पार केलो ताका लागून तुमचे चडांत चड देव बरें करूं. देव बरें करूं. गांवठी शेफ म्हणजे कॉन्सेप्ट कितें, तो कितलोय लिपून दवरलो म्हणून तो लिपून उरचो ना. ताची जितली आवड वाडटली तशी ताची ग्रोथूय वाडटली. आमी म्हणटात न्ही, भांगर जळया कित्यान जोडा, उजोड ताजो लिपचो ना. हिराक तोडा मातीन घाला, उजोड ताजो लिपचो ना. उजोड ताजो लिपचो ना. उजोड ताजो लिपचो ना. उदक कापा, भिंतीर थापा, रंगाचो भंग जावचो ना. एक वीज ताच्या सांगतीक, मळबाक कोणाचीच गरज ना. मळबाक कोणाचीच गरज ना. आवड आवडून आवड. तुम्ही सबस्क्राईब करपा विसर नाका. सबस्क्राईब. येवकार इश्टानो, तुमचो इष्ट दर्शन तुमचे स्वागत करता. आणि सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण आमी 100चो आंकडो ओलांडलो आणि हे पॉसिबल जाता तुका 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 तुमच्या सगळ्यांक लागून. येस, थँक्यू व्हेरी मच. आणि असोच तुमचो लव आणि एप्रिसिएशन आमकां दियत रावात. सो आतां आमी आमच्या शेफा लागीं आनी विचारुया रांदचे कुड्यांत कितें चालू आसा तें. या न्ही. आणि हां, शेफान विनवणी केल्या, सबस्क्राईब, शेअर आणि लाईक आणि कमेंट सगळें करपाचें. हां, बरें. अरे गजा सांगले मग तुका आता हळद घाल म्हणून घातली. शेफ अरे दर्शन येलो. हय शेफ, आता कितें तुमच्या लागीं फोनूय येता काय कितें अरे लोकांचे? हय मरे कितें करूं. सो तुम्ही तांकां एक्सप्लेन करता तर. सगळ्याक सेवा करची पडटा रे आता. फेसबुक thank you. म्हणनाका, युट्यूब म्हणनाका, सगळ्याक सेवा पसरची पडली ना आमची. ही जी सेवा आसा आनी मातशी पसरूया आनी मातसो ताचो विस्तार करूया. आमकां आयज तुमी कितें दितले? करूया मरे दर्शन बाब. सो शेफ, आमकां सांगतात न्ही तुमी आयची आमची डिश कितें ती? अरे दर्शन बाब, आयची डिश ऐकल्यार तुझ्या तोंडातल्यान उदक सुट्टले. अरे वा, सांगात तर. आयची डिश जावन आसा घोस्ताची कोंबडी. अरे वा, घोस्ताची आणि कोंबडी. अरे वा, बेगिना आमी स्टार्ट करूया. करूया मरे दर्शन बाब. शेफ, हाका लागून आमकां साहित्य कितें कितें जाय पडटलें? दाखयता मरे दर्शन बाब. कॉर्नफ्लॉवर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी मिरची पावडर, ही तांबडी मिरचीचो पावडर, तिखट मातसो, जिरा पावडर, जायफळाचो पावडर, काळें मीठ, ताती, लिंबू, कोथमिरी पावडर, काळी मिरया पिठो, गरम मसालो, दही आणि मीठ. आख्खी कोंबडी एक आमी कट मारून घेतलेले आसा सगळ्या कडेन.
तर हे मॅरिनेटेड चिकन आता आम्ही स्टीम करून घेतलंय. हो जाऊन हा स्टीमर तुमच्या लागी स्टीमर ना जाल्यार तुम्ही इडलीच्या कुकरात स्टीम करून घेवचे. आता तुम्ही 45 मिनिट्स पर्यंत स्टीम करा. स्टीम झालेली हा आता 10 मिनिटं एका रेस्ट घेऊया. शेफ, आमची गोस्ताची कोंबडी झालीशी दिसता. अरे खंय रे दर्शन बाब, अजून एका ट्विस्ट तरी खंय दिला रे आम्ही. ट्विस्ट 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 हाकानी मुखार आणि ट्विस्ट आणि दिवपाचो उरला. हय तर सो मुखार कितें जातलें? ही मरे आता गरम गरम तेलान वयतली सारखी फ्राय जावपाक. होय 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 होय. तर दर्शन बाब, ही आमकां कोंबडी हा पळय ही धांवन वयची न्ही म्हणून एका बांदून दवरपाक जाय तेलान रे.